दिसाची सुरवात एक सगळी उबी रावन आमी गायन गावया. 28 वराच्या मानांक पान 14 A28 पेज 14. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसान आमी मागुया रोजा लिमा हाच्या आत्म्या पासत. तशेंच आमी मागुया सिल्वाना नाझारेथ आनी एग्नेस फेर्नांडीस जो आपलो वाडदीस समोरमता विल्सन फ्रांसिस्को आल्मेडा आनी आना डायस परेरा. मिसान मागुया सांतसिमो वाड्याचे इनासियो वेगस, जुलिया वेगस, अरमिंदा लोरेना, Blasco Lorena, Luis Fernandez, Antonio de Silva, Jeromina Azuro, Maria de Souza, Tacey Dice, Isaac Vegas. आमच्यो ज्यो इतेसांवां आसा, मागण्यो आसा, जी गरजो आसा ते आमी देवा मुखार घालुया. बापाचे नांवान, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, ह्या रितीन किरती फोरीन वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाचो, आमच्या असोक्तायाचो आमी उगडास करुया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सोद पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बाकीयो सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. आनी सोद पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता आमी प्रार्थुया.
मोगाळा बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्या, तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी जुदा जुजेशी गेलो आनी ताणें म्हणलें, उपकार करून दोनया तुज्या सेवकाक कुशीन व्हरून तुजे कडेन उलोवंक निर्मी. तुज्या सेवकाचेर तूं रागार जावं नाका, कित्याक तूं आमकां खूद फाराव म्हणूं येता. म्हज्या दोनयान आपल्या सेवका कडेन अशें विचारलें, तुमकां बापूय वो भाव आसा आनी तुका आमच्या दोनयांक आमी असो जबाब दिलो. आमकां एक म्हातारो बापूय आनी म्हातारपणार जल्मलोलो एक भाव आसा. हाचो भाव मेला आनी ताचे आवयचो तो ताका एकलोच उरला आनी ताचो बापूय ताची चड अपुरबाय करता. तेन्ना तुज्या सेवकांक तुवें म्हणलें, हांवें ताचेर नदर घालूंक ताका म्हजेशी हाडात. तुमचो धाकटो भाव तुमचे बरोबर येना जाल्यार हांव तुमकां म्हज्या फुड्यान घेवचो ना. तुज्या सेवका आमच्या बापायशी आमी गेल्या तेन्ना आमच्या दोनयान सांगलोलें तें सगळें आमी ताका सांगलें. वचात आनी इल्लो ओरोप आमकां हाडात. अशें आमच्या बापायन आमकां सांगलें तेन्ना आमी म्हणलें, आमच्यान वचूंक जायना. आमचो धाकटो भाव आमचे बरोबर येता जाल्यार आमी वेतांव. आमच्या धाकट्या भावाक आमचे बरोबर वेल्या बगोर आमच्यान त्या मनशा मुखार उबें रावूं नजो. तुज्या सेवकान आमच्या बापायन आमकां म्हणलें, म्हजे बायलेन म्हाका 2 पूत दिले म्हूण तुमी बरें जाणोत आनी एकलो म्हाका सांडून वेतोच कोणेच ताचे कुडक्यान कुडके केले आसतले म्हूण हांवें म्हणलें. आनी आयच्या दिसा पर्यान हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना. आतांय हाकाय म्हजे सोरशिलो तुमी व्हरतात आनी ताका कितेंय वायट जायत तर म्हाका दुकांत घालून हे म्हजे पिकलोले केस तुमी मेल्या मोदें धाडटल्यात. थंय आसलोल्या सगल्या मुखार जुजेन आपल्या भावांक आपली भावना आनीक लिपोवन दवरूंक जालें ना. आनी ताणें म्हणलें, म्हाका एकलोच दवरात. म्हणटोच जुजेन आपल्या भावांक आपली ओळख करून दिली तेन्ना थंय आनीक कोण नासलो, पूण तो इतलो व्हडल्यान रडलो की इजिप्तकारांनी आयकलें आनी फारावच्या राजमहालांत पर्यान ही खबर पावली. जुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आजून जिवो आसा? ताच्या भावाच्यान जबाब दिवंक जायना जालें. तांकां सारकी जीत कशी मारली. उपरांत जुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, म्हजे बोगलेक येयात. ते ताचे बोगलेक येतोच ताणें तांकां सांगलें, हांव तुमचो भाव जुजे. तुमी इजिप्तकारांक विकलोलो तो. आतां तुमी कोणती बरीत जावं नाकात आनी तुमी म्हाका हांगा विकलो म्हूण तुमचो गुन्यांव करूं नाकात, कित्याक तुमचो जीव सांबाळूंक देवान म्हाका तुमचे फुडें धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात.
ताणें देसांत दुकोल पडूंक दिलो. तांचें उदर पसोन काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. ताचे पांय सांकळींनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोखंडाचे जूं बसयलें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. तेन्ना ताका बंदखणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पाठशाळ्यान ताका सुटका दिली. आपल्या घरान ताका कारबारी नेमलो. आपले आस्तेचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. सगळी उभी राहूया. Soy, 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 Sobespora. Soy, 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 Sobespora. Soy, Sobespora. Soy, Sobespora. Soy, Sobespora. देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Soy, 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 Sobespora. Soy, 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 Sobespora. Soy, Sobespora. Soy, Sobespora. Soy, Sobespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormone, Jesu Christace शुभ वर्तमान. Moja tuka sovia. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सुर्गीचें लाज लागीं पावला अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात. मेलेल्यांक जिवंत करात. कोडकारांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुकट दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपे, तांबे लेगून पोरून आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुट्टी वो 2 आगोवणी वो वाणू वो दांडो. कित्याक वावराड्याक आपले जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुकीचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरलो भायर सरोसोर तांगेर रावात. तांच्या घरान भितर सोदतना ह्या घरांत शांती अशें म्हूण तांकां नोमान करात. आनी त्या घरान खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतल्यान वो त्या नोगरांतल्यान भायर सरून तुमचे पांयांची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोगरान परस सोडोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा अदीक दियाळ मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या भाव भयणीनो, पयले वाचपान आमकां एक बरी दोयेची, दोयाळ आनी मोगाची एक घोडणी आमच्या मुखार मेळटा. आनी ही घोडणी मोगाच्या भावा भयणीनो आसा जुजेचेर. जाकोबाचो अपुर्बाचो पूत तो जांकां आपल्या भावांनी इजिप्टान विकून दिलोलो. जेन्ना ह्या भावाक मोगाच्या भावा भयणीनो
पदवी मेळटा तेन्ना आख्खें जिवीत बदलता ताचेच न्हू ताच्या घोराब्याचे पासून. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो हाका पदवी आसली, झुजेक पदवी आसली. ज्या भावांनी आपल्याक विकलोलो, ज्या भावांनी आपल्याक नाकारलोलो, त्या भावांक खास लावपाची हाका पदवी आसली. ज्या लोकांनी ताका बारायलोलो, ताका त्रास दिलोलो, ताका नाडलोलो, त्या सगळ्या लोकांक मोगाच्या भावा भयणीनो हाका पदवी आसली खास दिवपाक. पूण ताणें तशें करूंक ना. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो झुजेच्या भितर आमकां जेजू सारकें हे गूण मेळटा. जेजूकूय नाडलोलो, ताका पयशांनी विकलोलो, पूण मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या सगळ्या मदें तो देवाची येवजण पळयता. आनी निमाणे कडेन तो म्हणटा हें सगळें घडलां कारण ह्या उद्देशी देवान आमकां साल्वार केला. मोगाच्या भावा भयणीनो होय, संवसारांत वायट आसा, घात घेतली मनशां आसा. जेन्ना तूं बरें कोत्ता तेन्ना तुका वायट परत दितली ती मनशां आसा. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो संवसारांत आजून पर्यंत बरीं मनशांय आसा. जरी तूं लोकां तुका नाटली ती मनशां आसा जाल्यार तुज्या जिवितांत लोकां आसतलीं जी तुजी सांगत सोडची ना. ही लोकां आसा कित्याक संवसारांत बरेंपण आसा. आनी हें बरेंपण परगट करूंक मोगाच्या भावा भयणीनो पयले फावटी जेजू आपल्या शिसांक धाडटा. आनी वय जायते फावटी जेन्ना आमी बरें कोत्ता तेन्ना आमच्या जिवितांत वायटूय येतलें. तेन्ना जेजू म्हणटा जिवितांत जेन्ना वायट येता जाल्यार बरें कोत्ता पळय तें सोडून दिना कांय, फुडें वचात आनी दुसऱ्या लोकांक बरें करात. पूण बरें कोत्ता पळय तें काम केन्नाच काबार करिना कांय, करीत राव. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो झुजे सारकें बोगसणें दिवपाक ओगोड. झुजे सारकें जेन्ना लोकां आपल्याक वायट कोत्ता, नाकारता, नाडटा त्या वेळार त्या लोकांक बरें करूंक, तांकां बोगसणें दिवंक, तांचो मोग करूंक ओगोड. पूण जेन्ना आमी ही जी ओगोड आसता ते फुडो करून आमी फुडें वयता तेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो शिसा भाशेन आमी शुभ वर्तमान परगट कोत्ता. तो हें शुभ वर्तमान मोगाच्या भावा भयणीनो दिसान दीस परगट करूंक हे मिसाचे भेटेन देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. भेटोवंक आमी गायन गावया सीदा. भावा भयणी बापाक भेटोवंक 5:2 C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटोवंक भांगर नाका उबें रावता. आपल्या काळजा सोबे भोगून जेजू तुजें काळीज म्हाका. आयच्या दिसा आख्खे जिणेंत देवा कशी करीत लेगून. मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुजें काळीज म्हाका. जेजू म्हाका सोंशें दिता सगळेंच मोजें काडून भोगता. जेजू म्हाका सोंशें दिता सगळेंच मोजें काडून भोगता. म्हज्या भावा भयणीनो हें मोजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार दया बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानांक आमी भेटयता तें बोली वरवीं
आमची उत्सुकताय नितोळ जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडूंक हे प्रतीन दिसान दीस ओदीक सुफळ कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ते तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आकार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाची जोयत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून दिवदूता आनी समेज भक्ता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळयान आमी गायता. Povit, 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 Olvarazo sorvis cordon, Sorgani sonsar volea, Ducea voi voman, Un sorgi duga soi soi, बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगल्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavata good porgotuja. Somia Jezu ami wodokata, ani eta świtle pieta, świtle wati twój wołarysu, ami tucze moron porgota. बापा, जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोतली आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोळणी बापा सिमिया ताच्या आदारी गोळणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनः जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर उगी रावन जी कोण आमच्या गोरबान मेला लागशिल्ली पयशिल्ली तांचे पासत मागुया हे मीस पेटयल्या पण ताचे पासत मागुया तांकां आनी तुज्या इश्टगोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची हांगासर एकठांय जालेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती बागयो जुजे तिचो पोती बागयो दोर दूत आनी सोर काळी तुका मानोल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेल्या प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनात आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्य आसा एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातली आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातली आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातली आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरयोचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया D20 जेजू उगडास करीन जाल्यार पान 58 D20 पेज 58. जेजू उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजाक सोदो सारोत बोगदागितलो पूण तूं आजी जालोय जाल्यार बुरो आदोस कायर विरू वेचागोतलो जेजू तुझ्या पवित्र नावा सारखे मोदू संगीत गोंयचो रुजना गावची गोडवे उतर तोंडांतले ना भरचे तुलोची तुर मोनान ना उचोशी जेजू पापकांक एकलो सुबोर वासो उलो कितलो सुबोर वाडो तुका सोदता कितलो सोदू बरो dormok torям gozo tu na zaudzu. प्रार्थया बापा येद्या वोत्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया F21 संवसारांत वचूंक जाय
पान 9 आणि 5 F21 पेज 95. Aigoria utracia uzwana Sosara dami motunza Chimitacia unia posa Sosara dami motunza Ega boga arriba barda Sadak story Wysadzacia, zaznacza ci dawaki, tuam sama gorgonia, zaznacza ci